कोण कोळशाचे जे चालू झाले त्या वेळार 2000 हांवें एक 133 CRPC या प्रमाणे हांवें एका मामलेदाराक लेटर केले आणि तेन्ना मामलेदार आसलेलो सुनील मसूरकर म्हणून आणि त्या मसूरकराक हांवें मामलेदाराक सांगतकूच तेणें म्हाका सांगलें की तूं एक लेटर दी आणि लेटराचेर आमी तांकां एक्शन घेवया। त्या वेळार चेअरमॅनाचेर हांवें MPT चेअरमॅनाचेर कंप्लेंट केली आणि थंयसरलो सेक्रेटरी आहा तेजेरूय कंप्लेंट केली। तेन्ना स्टार्ट आसलेलो तो त्या वेळार खरें म्हणत जाल्यार खुबशा लोकांनी म्हाका थोड्या बहुत लोकांनी सपोर्ट केलो, थोड्यांनी म्हाका अजिबात सपोर्ट करना। मामलेदारान म्हाका हें सुद्दां सांगलें की 2 विटनेस तूं अशें 2-3 विटनेस तूं अशें हाडून दी जेणे करून एफिडेविट दिवनी आणि त्या एफिडेविटान तुका सपोर्ट मेळटलो आणि आपूण हो कोर्स कंप्लीट बंद करतलो। त्या वेळार खरें म्हणत जाल्यार तशें दिलें ना। तेज्या उपरांत हांवें 2 उपोशणाक बसले डेप्युटी कलेक्टराच्या भायल्या सायडीन। उपोशणाक बसतकूच एक 3 वरांनी काल वाज जो आमचो MLA आसलो तो येयलो आणि तेणें सांगलें म्हाका तर तूं एकटेच कित्याक बोवाळ मारतले, आमी बी तुका सपोर्ट करता अशें म्हूण सांगलें। आणि त्या वेळार सपोर्ट करता म्हणून सांगून म्हाका उपोशणाचे उठयले उपरांत हांवें कोर्टान ती केस जी आसली 133 CRPC हांवें चालू दवरली। मागीर मामलेदारान सांगलें म्हाका की कोणी तरी असो रिपोर्ट दिवपाक जाय की खरोच खंय तरी कोळशाक लागून लोकांक त्रास आसा काय ना म्हणून। तेन्ना PSI खुलासो म्हणून आसलो एडविन खुलासो, त्या खुलासोचो रिपोर्ट मागलो आणि तेणें न्ही एक रिपोर्ट दिलो मामलेदाराक की खरोच हो कोळसो कितलो लोकांक हानिकारक आसा, बायलांक जावं भुरग्यांक जावं दुसऱ्या मनशांक जावं हेतून कितें कितें जावंक शकता अशें म्हणून तेणें रिपोर्ट मारलो। आज ते डिवायस जाल्ले आसा, जेन्ना ते PSI आसलेले त्या वेळार तेंच्यांनी रिपोर्ट दिलो आणि तुमकां सांगता त्या रिपोर्टाचेर हांवें मामलेदारान मागीर म्हाका कुशीक दवरलें आणि म्हणून पावलो त्या हेजेर आपूण तांकां परत हें करता आणि तेंची ट्रान्सफर जातकूच एंटनी म्हणून मामलेदार येयलो। त्या मामलेदारान मागीर एक रिपोर्ट मारलो आणि त्या रिपोर्टाचेर तांकां सरळ तेजेर तांकां सांगलें की तुमी हे जो कोळसो आसा तो बंद करूंक जाय। तेंच्यांनी आमकां न्ही MPT वाल्यांनी आमकां आश्वासनां दिली, ज्या रितीने तेंच्यांनी आमकां आश्वासनां दिली एकूय तेंचें आश्वासन तेणें आज पर्यंत पूर्ण केलें ना। तेंच्यांनी सांगलें आमकां तो बत आसा तो आमी दुसरे कडेन व्हरता, 11 नंबराचेर व्हरता, झाडां लायता म्हणून सांगलें, टायम टू टायम उदक शिंपता म्हणून सांगलें, रस्ते धुवन दिता म्हणून सांगलें, लोकांचे बिल्डिंगेक जे आमच्या हेका लागून काळे जाले त्या बिल्डिंगेक आमी पेंट मारतले म्हणून सांगलें, पण तेंच्यांनी तशेंच ते कोळसो व्हरपाक लागले आणि कोळसो व्हरून अक्षरशः वास्कोन काळे ढग निर्माण जाल्या भशेन आमकां जालें। वास्को जर एक शर्ट घालून तुम्ही वायट वयशे दंपार म्हटल्यार तो काळो पीठ जाता, अशी वास्कोकरांची लोकांची परिस्थिती आहे। थोडे लोकांनी तुमकां सांगता म्हाका अक्षरशः 500 स्टाफान MPTच्या म्हाका सायन मारून दिली, म्हणजे तेंच्यांनी कंप्लेंट केली MPT की हो कोळसो आमकां सुद्दां आमी काम करता खरें तुमच्या हेतून। पोट्रसाक तेंच्यांनी लेटर बरयलें आणि त्या पोट्रसाक लेटर बरोवन तेंच्यांनी 500 लोकांनी क्लार्क पिऊन जे लेबर आसा सगळ्यांनी सायन मारून 500 लोकांनी सायन मारून दिली। ती सुद्दां कॉपी म्हाजे कडेन आसा आणि तेन्ना खरें म्हणून जाल्यार न्ही MPTच्या लोकांक जे ग्रुप वर्कर आसा तेंच्या भुरग्यांक बी घेताले, ते घोव मेले जाल्यार बायलेंक बी घेतात। आतां तेंच्यांनी हे जाल्या पासून हळू लोकांक वास्कोकार लोकांक तेंच्यांनी कामाक घेवपाचें बंद केलें आणि भायल्या लोकांक कामाक घेवपाक तेंच्यांनी चालू केलें। कारण ते हे की सायन मारले सगळ्यांनी आणि हो त्रास जाता। तुम्ही पळयशात जेटी आणि बोगदा लोक अक्षरशः अन्न खायनात, कोळसो खातात। म्हाका कळना मिलिंद नायक हो जो MLA आसा थंयसर तेणे आतां हालीं ते डोंगर पोखरून घर बांदून तो कितें AC फूल तेणे AC करून दवरला स्वताच्या सेफ्टीक लागून, पण लोकांक तो कितें थंयसर दिवंक सोदता। तेणे खरें म्हणून जाल्यार तो कोळसो बंद करूंक जाय आसलो आणि हांवें तांकां तें सांगलें की कारवार जे आसा थंयसर पोर्ट आसाच ऑलरेडी आणि हो कोळसो खरें म्हणून जाल्यार गोंयच्या लोकांक लागून न्ही, हो कोळसो आसा तो तेंच्या कर्नाटकाच्या लोकांक लागून। हो आमच्या हांगासर हाडून तुम्ही बोटीन हांगा हाडून तो मागीर तुम्ही कर्नाटक धाडटा, हो तुम्ही जो लांब रस्त्या वरसून व्हरप हाडप हे जे तुम्ही करता हे तुमकां कितले बरोबर दिसता। म्हणजे तुमच्या हेका लागून तुम्ही आमच्या लोकांक सबंद सावथाक तुम्ही आमकां काबार करता। तुम्ही पळया आज पणजेकार लोक म्हणटाले सावथाक बोवाळ चल्ला तो आमकां कित्याक म्हणून। पोर्ट्रस आसा खंय ते म्हणजे हर्बर आसा आणि तो जर दोनापावलाक तुमकां सांगता वाऱ्यान जर तो कोळसो असो उडोन तो दोनापावला येवचो ना कित्या वरसून। आज तो आमकां न्यू वाड्यात
दाबोली साकवाळे हांगा पर्यंत तो पावलो. रस्त्यार तो सावतार खंय खंय ओव्हरलोड करून वयता, ते रस्त्यार पडटा, तेजे वरसून गाडयो वयता, त्यो वेगळ्योच आसा. तसोय धूल जाता. हो असो येवचो ना कित्याक वचून म्हणून अख्ख्या गोंयान खरें म्हणून जाल्यार हेचो आवाज उठोवपाक जाय आनी हो जो कोळसो जो आसा हो बंद जावपाक जाय. इफ हांव इतले लेट कित्याक उलयलें अशें खुबशे लोक म्हणटले सुद्दां, पण हांव एक सांगूंक सोदतां की ही जी फायल आसा ती फायल म्हजे खुबशे गव्हर्मेंटाचेर केस घातलेली आसा, जायत्या लोकांचेर केस घातल्या. ते पेपर सोदपाक लागून म्हाका इतलो टायम जालो आनी ह्या पेपराक लागून तुमकां सुद्दां ऑलरेडी पळयात तुमी की तेजेर डेट सुद्दां घातलेली आसा हांवें एनपीटी आनी हो म्हाजो मोबायल हेजो घरांतलो लोकल नंबर आनी हे हांगासर डेट घातलेली आसा. 2000 to 2001 पर्यंत आमी खूब बोवाळ केलो. लोकांनी थोडो मोर्चा बी काडलो. मोर्चा काढून सुद्दां थोड्यांनी केले. मागीर लोकांक जशे भितर उडयल्या भशेन केले न्हू, तेन्ना लोक सगळे भियेले बी आनी कोणूच सपोर्ट करिना जाले. दिलीप मांद्रेकर म्हणून आसा, तेणे न्ही हायकोर्टान एक केस लिहिली. पळय आमी असो रोजनामा सुद्दां आमी थंयसर कितें कितें घडलां, कितें ते जाताले, कोण आमकां कशें उलयताले, ते लोक कशे आमचे कडेन एक्सेप्ट करताले, हे सगळे आमचे कडेन रोजनामा सुद्दां आमी घेतलो. दिलीप मांद्रेकरान जेन्ना हायकोर्टान केस घातली आनी आतां दिलीप मांद्रेकर हयात ना, तो गेल्ले आसा ते, तेन्ना हांव मागीर हायकोर्टान जेन्ना गेले, म्हाका हायकोर्टान सरळ सांगले की ऑलरेडी दिलीप मांद्रेकराची केस आसा, तुका आनी तेतून हे करपाची गरज ना, आमी ती कंटिन्यू करतली म्हणून. आतां ती हायकोर्टान तेज्या उपरांत दिलीप केन्ना मेलो आमकां कोणें खबर दिवंक ना. परत आमी चौकशी करत जाल्यार ती हायकोर्टान केस तशी आसा, ती आतां चलता काय ना खरें म्हणजे जाल्यार तेंय पळोवपाक जाय. आतां हांवें चिंतलेलें आसा की राष्ट्रीय मानव अधिकार जो दिल्ली आसा तांकां बी हांव एक एप्लिकेशन म्हणजे तांकां अर्ज धाडटले आनी त्या अर्जाचेर गव्हर्मेंटाक बडी मारपाक लायतले हांव तेंच्या थ्रू की हो पळय कोळसो आसा हो गोंयान सगळ्यांकूच हानिकारक आसा. आज ते सावथानसून व्हरतले, फाल्यां ते नॉर्था सायडीनसून चोल्ला घाटानसून लागीं पडटा म्हणटले आनी त्या सायडीनसून सुद्दां ते सगळे घेवन वयतले. म्हणून हे जो कोळसो आसा प्रत्येकान हेका आवाज काडपाक जाय. आमचे कडेन तेजे पेपर आसा, आमी कोण जर आमकां कितें विचारतले जाय आमी ताका आन्सर दिवपाक तयार आसा. कित्याक एमपीटीन त्या वेळार तुमकां खरें सांगता की कितलो म्हाका प्रयत्न केलो की ही केस दाबून उरपाक जाय म्हणून, पण हांवें ती कशीच केस दाबून दवरली ना आनी तेजेर ऑर्डर दिल्ली आसा. आज जे ट्रक बीक धापून वयता ते एंटनीच्या मामलेदार एंटनी पळय आसलेले तेंच्यांनी सरळ बरयल्ली आसा की सगळे ट्रक बीक आसा ते धापून वचपाक जाय, ओव्हरफूल तुम्ही हे करपाक जायना, अशें सपाट खरें म्हणून जर भरून व्हरपाक जाय आसलें. पण हे लोक जे एमपीटी कारान कोर्टान सांगलेली की येस हांव हे करतलो ते करतलो प्रॉमिस जे दिल्ले एफिडेविट दिवन आज पर्यंत तेणे एकूय सद्य करूंक ना. ना झाडां लावंक ना, लोकांक हे करूंक ना. लोकांचे हेल्थाक लागून तेणे स्पेशल हॉस्पिटल दवरूंक जाय आसलें, हॉस्पिटल सुद्दां तेणे दवरून तेजे वर्कर आहा तांकां धर थंय आतां वखदां मेळना आनी अशा रितीने आमच्या लोकांचो शोशण करता आनी शोशण जातले. हांव प्रमोद सावंत जो चीफ मिनिस्टर आसा तेजे सगळे डिपार्टमेंट पूर्ण तेजे जे कॅबिनेट मिनिस्टर आसा तेंचे कडेन मागणी करता की हो कोळसो तुमी एसी रुमान जरी रावले जाल्यार सुद्दां तुमचे कडेन तुमकां सुद्दां हो फाल्यां त्रास आसा. एका कायमचो तुमी गोंयांतसून भायर धाडचो हे आमची मागणी आसा, कायमचो धाडचो. कित्याक तुमची सैरी दायरी आसा, तुमी एसीन रावता म्हणून ती रावना. लोक नळ्याच्या घरान रावता, टेरासाच्या घरान सुद्दां रावले, सगळ्या कडेन एसी ना. लोकांक कितले म्हणून तुमी एसी वापरतले. हो कोळसो तुमी लोकांक अक्षरशः जेवणाच्या जाग्यार कोळसो खावंक दिता. तेन्ना आमची मागणी आसा प्लीज 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 की हो कोळशाचे जे तुमी डबल ट्रॅक तुमी हाडटात, झाडां सगळीं मारतात, तुमी पोल्युशन कंट्रोलच्या बोर्डान सुद्दां त्या वेळार सांगलेली की हो बंद करा म्हणून. आज म्हाका कळना ते पोल्युशन बोर्ड कित्याक वगी आसा का म्हणून. कित्याक वगी आसा सगळे लोक, कितें दिसता कोणाक पडला आमकां कित्याक पडला. तेन्ना नुस्तेकारांक हे मेळटाले डिझल आनी ते नुस्तेकारचे लोक म्हाका म्हणटाले कितें तारे कित्याक तूं लोकांच्या पोटार येता, लोक थंय काम करता म्हणून. 3 जाण थंयसर जळोन मेले त्या कोळशान, कोणें तेंचेर आवाज काडूंक ना. आमी विचारलेले सांगता ना जस्ट एक्सिडेंट म्हणून. म्हाका सांगा आज तेंच्यांनी डिझल एमपीटी वाल्यान बंद केले. आता तुमची परिस्थिती किती आसा. तुम्ही थोडे खूबशे भाव माझे लंडन गेले, तुमची भुरगीं आसा, तुमचे ते आसा, तुमची हांगा घरां आसा, तुम्ही कितें करपाक सोदता. हांव लोकां कडेन सुद्दां मागणी करता ह्या कोळशाक लागून
अखंड गोंयान तुमकां सांगता सगळ्यांनी सपोर्ट करप हे चड गरजेचें आसा. देव बरें करूं. मुख्यमंत्री जेन्ना लेट मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर तेन्ना कोल स्टार्ट करपाक तेजेर हे हाडलेलें बंधन हाडलेलें. सो तेजेर कितें म्हणणें आसा हे सरकार कितें करता? पळय हो सरकार म्हणजे म्हाका ते प्रमोद सावंताक सांगीन दिसता, अरे तूं जेन्ना मनोहर पर्रीकर बाबाक तूं म्हणटालो की तो म्हजो गुरू आनी तेजे कडसून आपण कितें तरी शिकला म्हणटालो. जर आज गुरून तुमकां पयलीं सांगलेलें आसा की हो कोळसो फाल्यां आमकां हानिकारक आसा, आमकां नाका म्हणून, जाल्यार तूं आतां हो कोळसो दवरून हांगा डबल ट्रॅक टिबल ट्रॅक करून हें हाडूंक सोदता. तें कित्याक लागून? म्हणजे तुमी तुमच्या स्वार्थाक लागून त्या गुरू मेल्या उपरांत गुरू गेल्या उपरांत तुमकां कांयच दिसना. लज म्हणटा तेजी गजालूच ना. मागीर तुमी कसले ताका गुरू म्हणटात तर? कित्याक ती तुमी तेजी समाधी बांदतात तर? कितें लोकांक देखावा करपाक? जाल्यार तेज्या मनान आसलेले तेजे तुमी खरे कॅपॅसिटी तुमी तेका जर खरे गुरू बांदतात हे सगळे बी आसा सरकार जे आसा चलयतात तेंच्यांनी सगळ्यांनी न्हू एका भशेन नाका आमकां हे आमच्या जेन्ना आमच्या गुरूकूच नाका आसलेले जाल्यार आमकां हे कित्याक जाय? जेणे हित लोकांचे गोंयच्या लोकांचे हित चिंतलेले तेणे. लोकांचे हित जेन्ना तो चिंततालो तेन्ना कितें तरी बरें म्हणून करतालो. त्या वेळार लोकांनी ताका गाळी मारली आसतली, कितें हो कोळसो बंद करता, आमच्या पोटार येता अशें म्हणून. बट ना, म्हाकाय गाळी मारलेली लोकांनी. तारा कितें गो आमच्या पोटार येता तूं तो कोळसो आमी आतां काम करता मुगो, आमी बेकार आसतले, आमकां काम मेळ्ळें म्हणून. ताराबाई परत तुम्ही एजिटेशन करतले ज्या प्रमाणे 2000 केल्ली येस 2000 पासून खरें म्हणटा जाल्यार सध्या लोकांनी म्हाका बरें दिसता की खुबशे लोकांनी ह्या कोळशाक लागून डबल ट्रॅकाक लागून एजिटेशन केलां. म्हजो तांकां फूल सपोर्ट आसा. आमी भोंवतली आमी परत तुमकां सांगले की राष्ट्रीय मानव अधिकार जो दिल्ली आसा तांकां हांव लेटर धाडपाचें आसा आनी तेंच्या थ्रू हांकां नोटीस धाडपाचें आसा की ह्या रितीनी हे सगळे पेपर तांकां धाडटले हांव आनी तांकां दाखयतले की हे सरकार कितले नालायक जाल्ले आसा आनी हे लोक काम लोकांक लागून करिना, हे स्वताच्या स्वार्थाक लागून आसा. त्या दिसा कितले जाणां अरेस्ट केले हय तेन्ना तुम्ही एजिटेशन करताले ते तांकां मागीर परत हाडटले कशे आनी तांकां ते कित्याक येवना परत? कितें जालें न्ही, लोकांक बेश्टयले गेले आनी लोकांक बेश्टयले की तुमी MPT केदो व्हडलो म्हणजे कंपनी फाल्यां तुमच्या भुरग्यांक सर्वीस मेळची ना. ते 500 लोकांनी वर्करांनी जी म्हाका सायन दिली आहा त्या 500 वर्करांच्या सायनीक सगळ्यांक धमकी दिली MPT की तुमच्या भुरग्या बाळांक आमी कामाक लावची ना, तुमचें सुद्दां आमी काम वेवस्थीत हे करचें ना. आनी खरें त्या दिसा पासून न्ही जरी त्या लोकांनी हेल्प करूंक ना न्ही तरी सुद्दां न्ही लोकांक आज MPTन कामाक आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक मेळना. सगळे भायल्या लोकांक हाडून ते लोक हांगा भरतात. म्हणजे आमच्या गांवांत आमी कोळसो खावप, आमी पोल्युशन सहन करप, आमी आमच्या आरोग्याक नुकसान दिवप आनी ह्या लोकांनी स्वताच्या स्वार्थाक सगळे लोकांक भायल्या लोकांक पोसप आनी कर्नाटकाच्या लोकांक लागून हे कोळशे करप. तुमकां खबर आसा कोळशाच्या खाणीन सुद्दां न्ही जो वर्कर काम करता विदीन 6 म्हयन्या भितर ताका न्ही रिटायर दितात. ती 6 म्हयने ताका काम दितात. कित्याक तो कोळसो इतलो हानिकारक आसा. ते वर्कर थंय काम करता ते काम केल्या उपरांत 6 म्हयने जर कोळशाचेर तो परत काम करता हे लंग्स पूर्ण काबार जाता कोळशाक. तेज्या शरिरान रक्ताचो एक थेंबो उरना. ताका रोखडेच ते लोक 6 म्हयन्या उपरांत तूं बाबा कामाचो वच म्हणटा. दुसऱ्या कोणाक काम ना. 6 म्हयन्यांनी ज्या कोळशाच्या हेतून म्हणजे कितें ते म्हणटा ताका कंपनी म्हणून हे सध्या म्हणजे जे तेंचे कोळसो काडपाची हे आसा त्या हेतून जेन्ना 6 म्हयन्यांनी हे करता म्हणजे तुमी चिंतात थंय जेन्ना इतले आसा आनी आमी हांगासर कंटिन्यू हाडून इल्लो कितें आसा 2000ची गजाल आज कितलो तो हानिकारक आसा. आज आमकां निवाड वास्को आसा, वास्कोचो निवाडे आसा, दाबोली आसा, साकवाळे आसा, मागीर मडगांव कासावले ह्या सायडीन ट्रक बी वयता. फाल्यां चोल्लासून वयतले हांगासून MPT कडसून हरबरासून दोनापावल येवपाक वाऱ्यान खंयच वगत लागचो ना. आज इतलो आसा न्हू, आज तो इतलो आसा, तो इतलो जावपाक दिनाका, हो सगळ्यांक गोंयच्या लोकांक हो हानिकारक आसा.